नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयचें उदक वळोवपा आड विरोध करपी थाराव आयतारा वेळसांव आरोशेच्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत केलो पास। कोळशाची येरादारी डबल ट्रॅकिंग ध्वनी प्रदूषणाक लागून जावपी त्रास तशेंच घाणयाऱ्या उदकाच्या विशया वयल्यान कासावलीची ग्रामसभेत तापली। समाजाच्या उदरगती खातीर जण एकल्यान दिल्लें योगदान म्हत्वाचें मंत्री सुभाष फळदेसाय हाचें वक्तव्य। गुजरातान एका वेवसायिकाक 40 लाखांक लुटून गोंयान पळ काडिल्ल्यान 3 गुन्यांवकारांक गोंय पुलिशेन केले अटक। पारसेच्या मदलावाडा सरकारी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कार्यावळींतल्यान सादर केली आगळी वेगळी हस्तकला। आणि विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्या सोमयाग याज्ञाक आयच्यान म्हापशा जाली सुरवात। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। म्हादयचें उदक वळोवपा आड विरोध करपी थाराव आयतारा वेळसांव आरोशेच्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत पास केलो। ओव्हरलोड पद्दतीन कोळशांची येरादारी केल्ल्यान तो गांवांत पडटा आनी ताचो त्रास थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा। हे खातीर रस्त्या वयल्यान कोळशाची येरादारी बंद करची असो एक थाराव ह्या ग्रामसभेत पास जालो। आज हांवें प्रपोजल घायलो ग्रामसभाक म्हादयचेर रिवरा लागून की हांव जाणा आतां आमी पळयताय ते भाशेन जायते NGO उलयताय आनी सगळें चोयलो जाल्यार हो बरो आमकां इफेक्ट येतलो। आनी हेका लागून न्हू हांवें पयरा एकलो एडवोकेट तो बरो करून एक्सप्लेन करतालो वॉट आर द डिफिकल्टीज आनी कितें प्रॉब्लेम जाताले आनी आमच्या गोंयच्या CMान कशें हे प्रपोजल मांडपा जाय। सो तो एक म्हाका बरो इशू लागला आनी हांवें आमच्या पंचायताक सांगलां तुमकां तरी तेजी कितें म्हायती जाय एक्सप्लेन करपा जाय, ताणें डिटेल्स दाखोवपा जाय की म्हादवी रिवराचेर कितें इफेक्ट जातलो। सो हांव ताका हाडून तुमकां एक अवेरनेस दिता म्हूण कित्याक लोकांचेर बेश्टे कॉमेंट्स गायले CMा देव म्हणलो की म्हादवी चेंज जायना। सी इट इज अ प्रोसेस। सो आमी कितें तरी मुखार हाडपा जाय। आज हांव चोयता जाल्यार सगळे ओपोजिशन एकमुखाचेर चोटाय तो ते चोडून कांय फायदो ना। आमी तर कितें तरी एक डिसिजन घेवपा जाय कितें करपाक आनी तेजेर कितें सोल्युशन काडपा जाय। आतां जर तर चीफ मिनिस्टर केला तो तेमच्या सरकारान केला आनी सरकार मूव आहा। सो आमच्यान कितें बेश्टे स्टेटमेंट करपा जायना कोणाचेर हेजेर देव तेजेर देव तेजेर देव। सो दिस इज द प्रोसेस। सो टुडे यू हॅव टेकन रेजोल्यूशन ऑल्सो अबाउट ओपोजिंग रेजोल्यूशन घेतलाय तुम्ही म्हादयचेर आमी रेजोल्यूशन घेला। पयर हांव हेचो न्यूज चोयतालो आमचो मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टरचो मोबिनाचो ताणें पयली म्युनिसिपालिटी मुर्मुगांव तेणी रेजोल्यूशन घेयला ओपोज केला आनी ताणें म्हणलां की गांवच्या पंचायतांनी तशी रेजोल्यूशन करचें आनी आमकां धाडची। कांसावली ग्रामसभा बरीच तापली। कोळशाची येरादारी डबल ट्रॅकिंग ध्वनी प्रदूषणाक लागून जावपी त्रास तशेंच घाणयाऱ्या उदका खातीर नुस्तेकारांक जावपी त्रास हे सगळे विशय सुटावे करचे अशी मागणी कांसावले हांगच्या जनतेन ग्रामसभेत केल्या। दूषित उदकाक लागून लोकांक घाणयारो वास सगळ्या गांवांत पसरता आनी पावसान ह्या उदकान पांय फुटतात। हे सगळे प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावे करचे अशें ग्रामस्थांनी सभे वेळार सांगले। डायवर्शन अपडेट करपाचें प्रपोजल। सो आमी तो एग्री जाले युनानिमस डिसिजन। नेक्स्ट म्हणटा आतां कोलाकूय ताणें प्रपोजल आहलो टू ऑब्जेक्ट आमी ऑब्जेक्ट केलो आनी दुसऱ्यान तुगेलें डबल ट्रॅकिंग
तें आख्खे विलेज एनएनएमएस आहा ते कंप्लीट करपाक ते तितून रातचे सोडटा चड करून आनी तें उदक काळ जाता सारकें तें पोटाक म्हणल्यार तें उदक पिवपा जायना तें उदक जिरोन वचपा जाय आसलें तें उदक वचना कारण थिंगा तें उदक रातचें तें सुटा आनी तें उदका इतली घाण जाता आनी तें मागीर पावसान देखून तें उदक पड वयर येता तें सगळें तें गांवचें उदक येता तितूंतल्यान तें उदक वयता आनी तें सगळीं लोकां पांयांक फुटता आनी आमचें वचोस काम करता तांकां देखून सगळें फुटता आख्खें फुटता ताका लागून आमी तें मानता आनी तें रातची रावपा जायना थिंगा फुटता तेन्ना वास सगळो रातचे आमी तें सगळें पळयलां आनी कितले फावटी आमी सांगलां कोण एक्शन घेवपाक करना ताका लागून आमी आतां पयस सोदतले आनी तेज्या मुखार आमी चड करून तेका चोयतले ते एश करून ते नाला सगळें हें बाटली उडयता कोण आनी कितें उडयता ते थिंगा ते रस्तो 10 मिटर दिल्लो आसता तो 10 मिटर रस्त्याचो तो विबाड केलो ते आख्खे गाडी तो रस्तो क्लियर ना तेन्ना शिकून फुडें व्हड मनीस जातकीर समाजा कडेन फाट करूं नाकात. तुमच्या ह्या यशान समाजाचें योगदान आसा. तुमचे खातीर ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या फुडाऱ्यान त्रास सोंसल्या. तेन्ना तुमी फुडें वतकीर समाजाक मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृती समितीन आयोजीत केल्ल्या भोवमान सुवाळ्यांत मंत्री फळदेसाय उलयतालो. आम्ही आज याद करतात ते आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक महामानव आणि आमचे या सगळ्या दलित समाजाचे पीडित शोषित समाजाचे आणि बारीक घटकाचे आमचे एक दैवत आसा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विषयी सगळ्या वक्त्यांनी त्यांचे सांगितलेच आसा. आमकां खबर आसा की खूप कठीण परिस्थिती भितर आयज जो काळ आसा तो त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वेळार नासतालो. उपेक्षित दुर्लक्षित शोषित पीडित अशा समाजातल्यान ताट मानेत उभे रावले. सगळी समाजाची घणाघाती टीका सगळे अपमानास्पद असे वागणूक आणि तुच्छ लेखून पुसून एक श्रेष्ठत्व ज्या मनशान निर्माण केले ते आमचे आराध्य दैवत आसा आणि कालांतरान तांकां सगळे समाजाचे लोक पुजपाक लागले. म्हणूनच आज भारत देशात एक संपूर्ण विश्वातली एक बरी व्हडली जी राजघटना राष्ट्रघटना मेळ्ळी कॉन्स्टिट्यूशन मेळ्ळा. आमकां एक ह्या कॉन्स्टिट्यूशनांतल्यान भारत देशाक आयज कोणी खंय जगातली सगळ्यात व्हडली लोकशाही कोण म्हणले तर जाय भारत देश आणि जगातली सगळी लोकशाहीची घटना कोणी बरयले तर जाय आमच्या जगातले सगळ्यात व्हडले महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. एक सर्वोच्च पद मेळ्ळां. आम्ही पळयतात की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जो विश्व सन्मान मेळटा तो पयली नरेंद्र मोदीच्या पयली एका मनशाक मेळ्ळो आणि तो म्हणजेच व्हडल्या लोकशाही देशाचे घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सगळेच म्हणटात ताका महामानव. गांधीनगर गुजरातान दरोडो घालून एका व्यावसायिकाक गुळी घालून दुखापत केल्ल्या आरोपा वयल्यान आनी तांचे कडल्यान 40 लाख रुपया लुटून गोंयांत पळ काडिल्ल्या 3 जाणांक शेनवारा कळंगूट पुलिसांनी अटक केली. 29 जानेराक ह्या तिगांय दुबावितांक एका व्यावसायिकाचो खून करपाचो यत्न केल्लो. अटक केल्ल्या तिगूय दुबावितांक कळंगूट पुलिसांनी गुजरात पुलिसांच्या सुवादीन केले. सरकारी प्राथमिक विद्यालय मधालवाडा पारसे विद्यालयांत बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या वस्तून पालकांच्या आणि शिक्षकांच्या मजतीन तयार केल्ल्यो दिश्टी पडटा. ह्या कार्यावळीक भुरग्यांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार सरकारी प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे पालक हाजीर आशिल्ले.
विश्वशांती आणि शुद्धीकरणा खातीर सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयाग यज्ञाक आयच्यान म्हापशेच्या काणका वेल्ला हांगा सुरवात जाल्या। ह्या यज्ञा विशीं गुरुजींनी म्हायती दिली। नियुक्ती केली। सोमप्रभात म्हणजे या यजमानाचा एक आणि सगळ्या गुरुजींमधला हितचिंतक किंवा जवळचा एक दुवा म्हणायला हरकत नाही। तर त्यांनी त्या सोमप्रभात नामक ऋत्विजाला की मला अग्निष्टोम नावाचा यज्ञ करायचा आहे, तर आपण सर्व विद्वत ब्राह्मण यांच्या घरी जाऊन सर्वांना आमंत्रित करून यावे असं त्या सोमप्रभात यांना यजमानांनी सांगितलं। त्यानंतर विधिविधानाच्या परंपरेनुसार त्या सोमप्रभातांनी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन त्या ऋत्विजांचं वरण किंवा त्यांना आमंत्रण द्यायचं असतं। परंतु काळाच्या ओघाप्रमाणे आता सर्व ऋत्विज किंवा सर्व विद्वान ब्राह्मण जाऊन ते इथंच येऊन त्यांना आमंत्रण दिलं जातं। त्याला ब्राह्मण वरण किंवा ब्राह्मणांना आमंत्रण देणे इत्यादी म्हणतात। या यज्ञामध्ये एकूण कार्य करणारे 16 ऋत्विज आणि त्यांच्या मदतनीस असणारे असे काही 5-6 जण आणि जपसात भरयू हे शेवटच्या दिवशी 10 ऋत्विज यांचं सर्वांचं या यज्ञामध्ये संमिलित असतं। त्यानंतर आलेल्या ऋत्विजांना मधुपर्क देऊन म्हणजे त्यांची पूजा करून त्यांना वस्त्रपात्र इत्यादी देऊन त्यांचा यज्ञाकरता आले म्हणून सत्कार केला। मधुपर्क पूजनानंतर अग्निस्थापना झालेली असते। त्या अग्नी जी इकडे मागच्या कुंडात जे घरात अग्नी स्थापन झालेले आहेत सोहदाजींच्या, ते यज्ञशाळेत आणले जातात। त्यांना अग्निप्राणायन किंवा अग्नीचं ह्या प्रागवंश मंडपामध्ये येणं हे आजच्या कामाचं पहिलं यज्ञाची सुरुवात इथं होते। प्रागवंश मंडप ही यज्ञाची पहिली वेदी, जिथून हा यज्ञ सुरुवात झाला त्याला प्रागवंश, वंश म्हणजे बांबू, मराठीमध्ये बांबू असं म्हणतात वंशाला। म्हणून पूर्वेकडे त्याचे टोक असणारा असं म्हणून इथे समोर मध्यभागी बरोबर आपल्याला एक बांबू बांधलेला दिसतोय पहिल्या मंडपामध्ये, म्हणून याला प्रागवंश, पूर्वेकडे टोक असलेला असा बांबू बांधलेला आहे। त्याला देवतांचं यज्ञ करण्याकरता जी भूमी तयार केलेली आहे याला प्रागवंश मंडप असे म्हणतात। ही भूमी अध्वर्यूंनी सांगितल्याप्रमाणे 16 हातांची ही भूमी तयार केली जाते। त्याच्यामध्ये गार्हपत्य, दक्षिणाग्नी, आहवनीय अशा 3 अग्नींची स्थापना होऊन या यज्ञाकरता सुरुवात होते। त्यापूर्वी प्रवर्ग संभरण, उद्या जो एक प्रवर्ग विधी संपन्न होणार आहे त्याच्याकरता पात्रांची निर्मिती ही घरी करायची असते। परंतु पात्राची निर्मिती करून ती पात्र भट्टीमध्ये लावून आधी जी पात्र असतात ही सर्व पात्र भट्टीमध्ये लावून करायची झाले तर ह्याला काळ खूप जातो। म्हणून हे सर्वच पहिल्यांदा सिद्ध करून इथे फक्त त्याचे मंत्रवत संस्कार इथे आम्ही तयार करतो आहे अशी संकल्पना करून त्याचे सगळे विधिविधान केले। त्याकरता आपल्याला हे सर्व आणण्याकरता एक अश्वाची म्हणजे घोड्याची फारच आवश्यकता असते। गाईचं दूध, बकरीचं दूध, शेळीचं दूध ह्या सुद्धा उपयुक्त पदार्थांची यामध्ये प्रवर्ग संभरण म्हणजे प्रवर्गाकरता लागणाऱ्या पात्रांची किंवा त्या आयुधांची सिद्धता करणे किंवा पूर्तता करणे याला प्रवर्ग संभरण असे म्हणतात। त्याच्यानंतर आता जो यज्ञ पार पडला याला दीक्षेणी येष्टी असं म्हणतात। यजमानाला दीक्षा देण्याचं काम हे दुपारच्या सत्रात आहे। दीक्षा म्हणजे कुठल्याही व्रताचं किंवा कुठल्याही यज्ञाचं
एक प्रकारचं बंधन घेणं किंवा त्याप्रमाणे अनुसंधानाने त्या यज्ञामध्ये एकत्रित राहणं याला दीक्षा विधी असं म्हणतात. आपण कोणाकडनं गुरुमंत्र घेतो किंवा काही घेतो त्याला ही दीक्षा मिळाली असा आपण सर्वत्र उल्लेख करत असतो. तसंच ही यज्ञाची दीक्षा त्या यजमानाला दिली जाते. तो स्वतः पहिल्यापासून दीक्षितच आहे. अग्निहोत्राचा अखंडपणे आपल्या हातपाण्याची सेवा करत असताना तो दीक्षित ह्या संज्ञेने संबोधित होतो. कधी तो ज्या वेळेस सोमयज्ञाची दीक्षा घेतो म्हणजे ह्या सोमयज्ञाचा व्रत स्वीकार करतो त्या दिवशी त्याला दीक्षित ही पदवी त्याला प्राप्त होते. सोमयज्ञ हा म्हणजे सोम नावाच्या सोम वनस्पतीच्या हवनाचा प्रधान भाग असल्या कारणाने ह्या यज्ञाला सोमयाग असं म्हणलेलं आहे. ह्या यज्ञाची प्रधान देवता अग्नी अशी असून अंगदेवता त्याला अनेक आहेत. आतापर्यंत दीक्षिणी यष्टीपर्यंत आपण येऊन थांबलेलो आहे. प्रागमोक्ष मंडपाची निर्मिती आतापर्यंत झाली आहे. आता याच्यानंतरचा भाग इथे आता यजमानांना बाहेर बसून त्यांना आता केश श्मश्रू आणि नख यांचं वपन म्हणजे केस त्यांना परत आता व्रतात राहण्याकरता म्हणून केसांचं त्यांना त्याग करायचा आहे. केस काढून टाकायचे त्यांना नख इत्यादी सर्व काढून टाकून त्यांना दीक्षा हा विधी घ्यायचा आहे. याकरता केलेला यज्ञ ज्याला म्हणतात दीक्षिणी यष्टी. आता आपण ही दीक्षिणी यष्टी करून आपण इथे थांबलो आहे. आता दुपारच्या सत्रामध्ये आपण लवकरच या यज्ञशाळेमध्ये यज्ञनारायणाचा आशीर्वाद घेण्याकरता सर्वजण जमूया. सत्यनारायण महाराज की जय. मांद्रे मतदारसंघात तुये पंचायतीन आयतारा डिजिटल सर्व्हिस सेवा सुरू केल्ल्याची माहिती थळावो आमदार अशीत आरोलकारान दिली. लोकांक सरकारी येवजण्यो तशेंच हेर कागदपत्रां ऑनलायन माध्यमांतल्यान कमी वेळान करून दिवपाच्या हेतान येवजण चालीक लायल्या अशें तांणी सांगलें. मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायतींनी ही सेवा सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. डीजी सेवे म्हाका दिसता इलेक्शना पयलीं पासून आमी सुरवात केली माझ्या ऑफिसांतल्यान. हेतू इतलो जाल्लो की आमच्या स्थानिकांक ट्रॅव्हलिंगाचो इश्यू आसलो जो गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचपाक आनी पेडणे मामलेदारान वयतले बिडिओन वयतले नाजाल्यार पणजे वयचे पडटाले हे स्किम्स फॉर्मां हाडपाक फॉर्मां फिलअप करपाक परत सबमीट करपाक कितलोसो टायम वेस्ट जातालो आनी स्पेशली जाणट्या लोकांक तो त्रास जातालो. तेका लागून आमी डीजी सेवा ही मांद्रे आमच्या ऑफिसान सुरवात केल्ली आहे. आता मांद्रे ऑफिसान सुरवात करता आसतना अशें दिसून येयलें की तुया गांवांतल्यान जावं केरी गांवांतल्यान हे परतूय तांकां ट्रॅव्हलिंगूच प्रॉब्लम इश्यू आहा. सो तेका लागून आमी एक डिसिजन घेतलें की आता आमी प्रत्येक गांवागांवांनी ही डीजी सेवा सुरवात करतले आनी सगळ्यात पयलीं आख्ख्या मतदारसंघात खंयच्या गांवांत केले ते जाल्यार तुया गांवांत हांगासर केले. गोंयान बेशिस्त पर्यटकांक खोपून घेवचे नात अशें जायत्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. तरी लेगीत अशे पर्यटक गोंयान येतातूच हें परत एकदा स्पश्ट जालां. वागातोर दर्यादेगेर आडवी तिडवी मोटरसायकल चलयत देश विदेशी पर्यटक मस्ती करतात ते दिश्टी पडटात. इतकेच न्हय जाल्यार गाडी दर्यादेगेर पार्क करून नेटान फोटो सेशन करपाचो वावरूय हांगा जाल्लो पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यटकांचेर कोण कारवाय करतलो असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. गोंयची तशें पेडण्या केरीची फामाद आजोबाची जात्रा शेनवारा व्हडा उमेदीन जाली. जात्रे निमतान पुराय देवूळ केळीच्या घडांनी तशेंच तरेतरेच्या फुलांनी लायटींनी सजयल्ले. या जात्रेक गोंया सयत हेर राज्यांतल्या भक्तांनी देशाचे देवाचे दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली.
खेळण्यांची, कपड्यांची, खाज्याची अशा तरेतरेच्या दुकानांनी देवळाचो वाठार भरिल्लो. आजोबाची जत्रा सकाळपासून भरपूर भरलेली असा. लोक भरपूर जात्रेक इल्लो असा. सकाळपासून 7 लोक लायनीन लोळते. अजून ताका रातची 11 जायसर लायनीन लोक भरलो फूल इल्लो असा. गिरायक सगळ्यांक गिरायक जाल्ले चालू असा. गिरायक सकाळपासून मातशे बारीक बारीक आता मातशे गिरायकाचे सारखे लोड इल्लो असा सारको सगळ्यांक. हे जात्रेक मालवणसून कर्णा हेतून बेळगावसून सावन लोक इल्ले असा. वारावण्यासून सगळे शिरोड्यासून सगळे लोक पावलेले असतात. इंडियासून विदेशीसून सगळे लोक पावलेले असतात जात्रेक. केपेच्या डॉन बॉस्को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेन मोवामूस पुष्पांचेर एका दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचे आयोजन केले. सुमार 30 शेतकारांनी मोवामूस पुष्पाच्या ह्या कार्यशाळेत वांटो घेतिल्लो. फाटल्या 2 वर्सां सावन मोवामूस पुष्पाची कार्यशाळा आयोजित करता. तरणाट्या पिळगेक स्वयंरोजगार निर्माण करपाक ही कार्यशाळा आयोजित करपा फाटलो मुखेल हेत आसा अशें डॉन बॉस्को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेचो संचालक मायकल डिकोस्टान सांगलें. And the aim of this institute is to promote self-employment and employment through skill training. We offer 4 courses in skill training: electrician, food and beverage service, nursing assistant technology, and for the past 2 years we offer beekeeping training. Now today we had a full day session, intensive session from 8:30 a.m. till 4:30 p.m. on beekeeping training and honey production. The aim of this course is to promote beekeeping and honey production so that people will be employed and self-employed. We are very keen to get them self-employed, not just to work for someone else. We want people to succeed, and for that Leslie Pereira has been appointed to follow up to support post-training exercises and on-the-job training to people after they purchase hives, so that they will succeed and make life for themselves through this little industry. We wish him and we wish all these people who attended this course here every success, and we are there with them throughout this adventure in their lives. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन परा माडांनी फोटो काडपाक 1000 रुपया घेता अशी वावडी पातळिल्ली. पूण आमी पर्यटकांकडल्यान दंड घेनात अशें थळावो नागरीक अमन हांणी सांगलें. खास लग्नाची प्री वेडिंग शूट काडपाक लोक क्लायंट घेवन येतात ताका खास स्लीप आसा अशें तांणी उक्तायलें. पार्किंग सुवात आसून लेगीत पर्यटक रस्त्या कुशीक गाडी दवरतात ताका लागून येरादारीची कोंडी जाता. हांव हांगा पार्किंगेन आसता. सो हांव हांगा हे रस्त्याचो अपॉयंट केल्लो आहा म्हाका. रस्त्याक म्हणजे रस्त्यार गाडयो नाका दवरूंक, म्हणजे सायडीक गाडयो नाका. पार्किंग आहा, पार्किंगेन गाडी दवरूंक शकता तुमी. तो 2 पार्किंग आहा, वयर आहा एक सकयल आसा. तुमी कोणी येता तेन्ना बोर्ड पळोवंक शकता, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग अशें बोर्ड लायल्ले आहा. ह्यो असो ती अशी फायन घेवंक ना तुमी. थोड्यांनी मातशें मिस हें जाला ते फायन न्हू ती
फोटो सेशनाचो शूट हेचो फोटोचो प्री वेडिंग शूटाचो हें घेतात ते लोक क्लायंट घेवन हांगा येतात तांकां आमी विचार ड्रोन घेवन कॅमेरा गोप्रो घेवन येतात बीन तसले घेवन येतात मागीर तांकां आमी सांगतात तुमी प्री वेडिंग शूट तांकां 1000ची एक हें आसता बाकीच्यांक कोण फोनान घेवन येता तांकां आसना फोन घेवन नॉर्मल कॅमेरा घेवन तांकां आसना बाकीच्यांचे लोकांचे थोडे मातशे दुसरे आसा चित्र सो आमी फक्त नॉर्मल जो कोण ड्रोन घेवन प्री वेडिंग शूट करपाक येता तेंचेच काडटा 5 फेब्रुवारी सावन 5 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंयान हवामान सुकें आसपाची खूब शक्यताय आसा 3 दिसान चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानान ल्हव सुमार 2 डिग्री बदल जातलो उपरांतच्या 2 दिसांनी व्हडलोसो बदल जावचो ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला संस्कृतायेची राखण करपाक मराठी भाशेचो व्हड वांटो आसा गांवगिऱ्या वाठारांतली संस्कृताय आनी परंपरा ही आमची संस्कृताय आनी ती वेगवेगळ्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान पळोवंक मेळटा अशें मत साहित्यकार इंद्रजीत भलेराव हांणी उक्तायलें शेनवारा गोवा मराठी अकादमी आनी सांखळी महाविद्यालय हांच्या जोडपालवान 4थ्या मराठी साहित्य संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो ह्या मराठी साहित्य संमेलनाक साहित्य मोगींतनी व्हड संख्येन हजेरी लायिल्ली धालो आसा भितर आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही